नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवात. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. नो मेन्स प्रॉपर्टी सरकारा कडेन येवंक शकता. विधानसभेत अमेंडमेंट येतलो म्हूण मुख्यमंत्री जमीन बळकावपाच्या प्रकरणाचेर उलयलो. मुख्यमंत्र्यान SIT आनी सरकारी अधिकाऱ्यांची उंचेली बसका घेतली. धरिल्ल्या गँगान मालक गोंयांत नाशिल्ल्या 92 प्रॉपर्टीचें डिलींग केलां. तांचे सर्वे नंबर जाहीर करतले. कोणे घेतिल्ली असल्यार जिल्लोधिकाऱ्याक कळोवचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. दॅट नो मॅन प्रॉपर्टीज ज्यो आसा हांवें ऑलरेडी सांगला की ताच्या संदर्भातलो कायदोय पुराय सेक्रेटरी रिव्हेन्यू पळय म्हणून सांगला. आनी नो मॅन प्रॉपर्टीज ह्यो गव्हर्मेंटा कडेन येवपाक शकता जेचे ओनर्स म्हणजे हयात ना किंवा ते कदाचित आउट ऑफ लिगल हेरूय ताका कोण ना. आनी इन फ्युचर सपोज लिगल हेर कोण क्लेम करपाकूय जर आयलो आसत जाल्यार तेजी प्रोसिजर ठरली वयतली की तेणी आपले डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करून ती प्रॉपर्टी तेंच्या कडेन वचपा खातीर अशा पद्दतीन अमेंडमेंट आनी ताच्या संदर्भातलोय बी येता त्या असेंब्लीत म्हणजे नो मॅन प्रॉपर्टीच्या संदर्भातले अमेंडमेंट जे आहे मूव केले वयतले. राजकारणातला कोण आहे एवढा गव्हर्नमेंट कनायमन्स जावंक शकता सीएम. ऑफकोर्स जो जर प्रोसिजर पळयलो आसत न्ही रे म्हणजे हांव तुका डायरेक्ट सांगतलो सकयल्या लेवलाचेर डॉक्युमेंट म्हणजे जे आतां आमी पिवन काय कोण तरी आमचो आर्कोलॉजीचो जो हें केला पळय न्ही त्यांनी काडून डॉक्युमेंट भायर दिल्या. ह्या लेवलाचेरूय ते जावं शकता. हाज्या पयलीं एक आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान कंप्लेन आमच्या हेका दिल्ली पणजे PI ती तशीच उरलेली ती बी आतां डायवर्ट केला. त्या खातीर म्हणजे फास्ट ट्रॅक तेन्नाय जावपाक जाय. आजून एखादे दुसरे आसूं शकता. 92 प्रॉपर्टींचे सर्वे नंबर जाहीर करतले. कोणेच ते जमनींचे डिलींग करचे न्ही. कोणे विकती घेतले असल्यार खंय जिल्लोधिकाऱ्याक कळवचे. ज्यो 92 प्रॉपर्टीज आसा तांचे लिस्ट म्हणजे अलॉंग वीथ द सर्वे नंबर हे बोथ द कलेक्टरांक धाडले वयतले. आनी दोनूय कलेक्टरांनी ह्या 92 प्रॉपर्टीजच्या संदर्भातल्या खंयच्याच हॅन्स फोर्थ म्युटेशन आसतलें रजिस्ट्रेशन आसतलें किंवा कोणीय त्या प्रॉपर्टीच्या संदर्भातलें कन्वर्जन डिलींग कसलेंच करचें न्ही. आनी ज्यांच्यांनी त्यो प्रॉपर्टी घेतल्या आसत जाल्यार तांच्यांनी कलेक्टराक एप्रोच करचें कोणी घेतल्या त्यो. पुरातत्व खात्याचे आनी कायदो मंत्र्याक बरोबर घेवन हाय पावर्ड मिटींग जावपाची आसा. आमी नॅक्स्ट मिटींग जी हाय पॉवर कमिटी जातली आर्किओलॉजी मिनिस्टर आसतलो अँड लॉ मिनिस्टरूय आसतलो तेजेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. FDAचें लायसन आसा. रेस्टॉरंट कायदेशीर चलता तरी मंत्री पिट्टा म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी मायकल फुरियोज ताच्या रेस्टॉरंटांत FDAच्या ऑफिसरांक धाडून खंय त्रास करतात. मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. विरोधक म्हूण टार्गेट करचें न्ही. लोबो आमदार जोडप्याची शिटकावणी. फटीच्या डॉक्युमेंटां वरवीं लायसन्स घेतिल्ल्याचेर एक्शन जातली म्हूण विश्वजिताचें रोखडेंच ट्वीट. Is he in his senses? What he is trying to do? He is trying to show that he is the chief minister. तुमचे भितर जर तर केस्तांव हा मुख्यमंत्री जावपाचे तुमच्या लेवलार झगडा न्हू. तुम्ही दुसऱ्या लोकांक कित्याक त्रास करता. आयज मुख्यमंत्र्याक सांगला हांवें and my wife also told and first time she cried I felt bad that her business is being shut. आयज थिंगा हुंय अंजुना आमच्या रेस्टॉरंटान FDAचे 8 जाण मनीस येयल्या आनी आमच्या कस्टमरांक भितर येवपाक दिना. हांव वयता थिंगा आतां. We are going to see what is wrong in our restaurant. What are you trying to prove? That my restaurant is wrong, something is wrong inside, food is wrong, some fish is wrong, chicken is wrong. Nobody has complained. This cannot be the case. You cannot go personal on somebody. Just because we are in the opposition, you are going personal on us to shut my restaurant. What is wrong with him? I told Chief Minister, I said, you got to find out. He's your minister. We are in the opposition. He just cannot send his team and say, shut the restaurant. Tomorrow he'll send to some other restaurant. Tomorrow he'll send to some other place. म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या कामदाराक जो आमचो सरकाराच्या पगारार जे लोक आहा FDA नो आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग दे आर बींग मिसयूज्ड. ही बिझनस आमची चालू आसली. सो हांव एकूच विचारूंक सोदतां मायकल जेन्ना BJPन आसलो तेन्ना कितें दुदान नालोलो आसलो. एवरीथींग वॉज रायट एंड एज सून एज ही गोज इन काँग्रेस एंड नाव ही इज इन ऑपोजिशन आमचें सगळेंच रॉंग जाता. वाय वॉज दीस नॉट हॅपनिंग वेन ही वॉज इन द रुलींग. दॅट इज माय ओनली क्वेश्चन. ही बिझनसां आमची इवन बिफोर ही कूड बिकम जिल्ला मेंबर आमची चालू आसली. लास्ट 20-21 years 25 years आमची बिझनस चालू आहा. BJPन आसले तेन्ना सगळे सारके आसले काय. आनी आतां
ऑपोजिशनान पडले म्हणटकूच आयज ते आमचे पिस्को बाय द बीच वन ऑफ आवर बेस्ट रेस्टॉरंट्स इन अंजुना तुका वयता जाल्यार बुकींग करून वचोंक पडटा दॅट मिन्स दॅट्स द लेवल ऑफ गूड क्लायंटल दॅट वी गेट ताणें FDAचे थंयसर मनीस दवरल्यात आनी आमच्या कस्टमरांक भितर घेयनात. मायकलाचो स्टेटमेंट वाऱ्यार वता थंय आसा. विश्वजिताचें रोखडेंच ट्वीट. फटीचे डॉक्युमेंट दिवन FDA लायसन घेतिल्ल्यांचेर कारवाय जातली म्हूण शिटकावणी. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकारा वांगडा ओमकार. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या आमदारांक प्रबोधन. 11 जुलया सावन विधानसभा अधिवेशन. त्या फाटभुंयेचेर आमदारांक 2 दिसांची कार्यशाळा पणजे स्टार हॉटेलांत. विधान भवन आसतना लोकांचो पयसो सरकार स्टार हॉटेलांत कार्यशाळेचेर कड्डिता म्हूण खंय काँग्रेसीचो बहिश्कार. कांय सत्ताधारी आमदारांनी कूस मारली. मुख्यमंत्री म्हणटा कामकाजाचे नेम शिकात. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी राजेंद्र भाई आर्लेकर तुमकां खूप बऱ्या पद्धतीचे मार्गदर्शन करतलेच पण उरलेल्या 2 दिसांच्या प्रत्येकाचो फायदो तुम्ही सगळे जाण करून घेतले. जितलें बरें ट्रेनिंग जाता जितल्या बऱ्या पद्दतीन आमकां हें सांगपाक मेळटा मांडपाक मेळटा तितल्या बऱ्या पद्दतीन म्हजो विधानसभेतलो परफॉर्मन्स आसतलो. तितल्या बऱ्या पद्दतीन हांव एक बरो आमदार म्हणून सगळ्यांच्या मुखार येतलो. हें जावपाची गरज आसता. की अशे जे नवीन आमदार आयिल्ले आसा तांकां योग्य तरेचे आमच्या विधानसभेच्या कामकाजा संदर्भातले पूर्ण ज्ञान तांकां आसपाक जाय आनी जेणे करून जे ग्राउंड लेवलचे ज्यो अपेक्षा लोकांची आसा मतदारांची अपेक्षा आसता गोंयच्या लोकांची अपेक्षा आसता आनी विकासा संदर्भांतले ताणें स्वताक जे केल्ले ज्यो कल्पना आसा त्यो फुडें व्हरपा खातीर तांकां योग्य तरेचें मार्गदर्शन मेळपाक जाय. कार्यशाळा घेवप बरी पूण सरकाराचो पयसो स्टार हॉटेलांनी इबाडचो न्ही म्हूण मायकलाचो कार्यशाळेचेच माचये वयल्यान सरकाराचेर बाण. विधान भवनांत खंय कार्यशाळेक कॉन्फरन्स हॉल धरून सगळ्यो सुविधा आशिल्ल्यो. Only our reservation of all the opposition MLAs was that it should have been held in our conference hall of the legislature wing, and there is ample arrangement of food also means dining hall ha sagle ha where we take the session for 30 days and there was nothing beyond that. Change in environment CM manta. But finally it comes to money. That was the only thing which was raised by our opposition. There was nothing beyond that. Next time you can have it in the legislature so that we save that money. महाराष्ट्रात शिंदे सेनेक सुप्रीम कोर्टाक मोठी थाकाय. उपसभापतीक बंडखोर आमदारांक 11 जुलय मेरेन अपात्र करूंक मेळचें ना कोर्टान स्पश्ट केलें. शिंदे समर्थक आमदारांक आनी घरच्यांक सुरक्षा दिवची म्हूण ऑर्ड. केस 11 जुलयाक. तो मेरेन सरकाराचे अविश्वास थाराव हाडचो न्ही म्हूण ठाकरे गटाची विनवणी. मजगतीं काल शिवसेनेचो आनीक एकलो शिंदे कॅम्पांत. आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं. कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है. और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी. अगर फ्लोर टेस्ट की मांग होती है तो क्या कोर्ट आ सकती है? फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन इस पिटिशन का मुद्दा नहीं था और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता. सर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा किस आधार से सर? प्लीज केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने? साहब वो केंद्र सरकार से पूछिए. हमने तो केंद्र सरकार पार्टी, वो केंद्र सरकार जवाब दे सकती है. फॉर द पिटिशनर्स जो मैं कह सकता था मैंने आपको बताया. स्टेटस को का मतलब क्या ये भी हो गया कि जो नए ग्रुप लीडर है वो तब तक वैलिड रहेंगे? प्लीज स्टेटस को का मतलब अगेन एज आई सेड, ये क्वेश्चंस आज ना मैंने बहस करे
ना इशू था। आज सबसे बड़ा और ओनली मुद्दा जिस पे मुझे बहस करना था और जो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 2 दिन का टाइम दे के 25 को उन्होंने कहा था 27 को आप रिप्लाई फाइल करिए, और हमें डर था कि अगर ये प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाएंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। उसका जब टाइम बढ़ा दिया गया, आज कोई डिसीजन उस पर हो नहीं सकती क्योंकि टाइम बढ़ा दिया गया है 12 जुलाई तक उसके लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ इट। वेंचणूक धुकलपाचो सरकाराचो निर्णय राज्य वेंचणूक आयोगाक मान्य ना। वेंचणूक टायमार घेवप ही घटनात्मक गरज आयोगान हायकोर्टाक स्पश्ट केलां। सरकार म्हणटा सप्टेंबर मेरेन वेंचणूक घेवप शक्य ना, आरक्षणच जावं नाशिल्लें, आयोग वेंचणुकेक तयार आशिल्लो म्हणटा तें सारकें न्ही। हायकोर्टान निकाल राखून दवरला, वेंचणुको धुकल्ल्यो म्हूण याचिका। The main contention of the state government was that because of the monsoon, the elections cannot be held during this period, and the state has clearly stated before the High Court that we will hold the elections by September. And during monsoon season, sometimes there are flooding, there are heavy rains, etc. It creates a problem not only for voters but also for the state machinery who is responsible for holding the elections. So that's the stand which we have taken. What happened was initially the state government had agreed to hold the election on 4th of June, but the election commission did not issue a notification for reservation for SC and ST. That is the precondition for issuance of a notification of date of election. That is one thing. But thereafter, election commission went on postponing the dates. First they said that it will be held on 11th of June. Thereafter they said that it will be held on 15th. Thereafter finally they said that they want to hold it on 18th. These are 3 dates which they subsequently proposed, but these were falling in the monsoon season and peak monsoon season. So it is impossible to hold the election during this period, and that is the stand of the state government. 2 months period from the date of reservation and from up to the date of actual declaration of elections. So that was a time frame which the High Court itself had suggested earlier, and that was a direction issued to the state government. That is what we pointed out to the High Court, saying that there has to be some time limit between the date of issuance of reservation notification and issuance of the declaration of elections. So there has to be some reasonable period. That is what we suggested, and we said that complying with all these, the elections can be held in the month of September. अग्निवीर स्कीम खंय समाजाक धोक्याची। 4 वर्सां उपरांत प्रशिक्षीत जाल्ले भुरगे बेकार जातले आनी समाजाक ते धोक्याचे थारतले म्हूण काँग्रेसीची शिटकावणी। सोमारा काँग्रेसीन म्हापशा लश्कराच्या अग्निपथ येवजणेक खर विदोळत करूंक मोर्चा काडलो। मोदी सरकार खंय तरणाट्याच्या फुडारा कडेन खेळटा म्हूण काँग्रेसीचो आरोप। 30,000 35,000 भुरगे भायर येतले 4 वर्षांनंतर, अँड द सोसायटी विल टर्न इनटू मिलिटरायझेशन. दिस इज अ रियल थ्रेट. जेन्ना तांकां जॉब मेळचे ना तेन्ना ते फ्रस्ट्रेट जातले आनी मग कोण कितें कशें करतले सांगू शकना. जे 17.5 वर्सांचे वयाचेर तांकां जे घेतले 21 वर्सां पर्यंत त्यांचो टर्म कवर जातलो, आणि हे 21 वर्सां नंतर हे भुरगे कितें करतले. आणि जे मोदी सरकार म्हणटा की अप टू 25% ह्या भुरग्यांक परत खंय तरी नोकरेन ते घेतले. अप टू 25% म्हणजे 1%य आसपाक शकता. 25%ची गॅरंटी ना की हे जे 46,000 जे भुरगे अग्निवीर म्हणून जे तुम्ही घेतले हेंचे पैकी 1%क पासून नोकरी मेळपाची परत गॅरंटी ना. आणि अशा वेळार जे आतां सांगले की हे भुरगे मिलिटरी ट्रेनिंग घेवन आयिल्ले आसतले, सो हे जेन्ना सोसायटीन हे भुरगे आज आमी पळयता की गोंयांत पसून जेन्ना इतके मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाडल्या, कशे भुरगे आज वायट वळणाक लागल्या, वायट व्यसनाक लागल्या आमकां पळोवपाक मेळटा. आणि जेन्ना हे मिलिटरीचे ट्रेनिंग घेवन येतले तेन्ना हे भुरगे सोसायटीन कितें कशा पद्दतीन हेंची वागणूक आसतली, कशा प्रमाणान सोसायटीन वावर आसतलो हें आमकांय खबर ना. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. मेट्रोपॉलिटन शारांनी लोकांनी रिजेक्ट केल्ली ओला उबर टॅक्सी सर्व्हिस गोंयांत हाडूंक सोदतात. असल्यांनी गोंयकार टॅक्सीवाल्यांचो धंदो काबार जातलो. येरादारी मंत्री माविनान टॅक्सीवाल्यांचेर वगीच आरोप करचे न्ही म्हूण टॅक्सीवाल्यांची दक्षिणेंतले सभेंत शिटकावणी.
गिरायकय खंय मिटर नाका म्हणून सांगता. ही गजाल मंत्र्याक मेळून समजावपाचो यत्न करतले म्हणून टॅक्सीवाले उलयल्यात. म्हाका तरी खबर आसा की ईच एंड एवरी गेस्ट सदांच सांगता की आमकां टॅक्सी मिटरान वचपाचें ना. जशें बॉम्बे मेट्रो सिटी, दिल्ली मेट्रो सिटी आसा, ते आमच्या असल्या गोंयकारांक जावं खंयचे भायले जेन्ना येता तेन्ना ते एकदा टॅक्सीन बसले जावं आनी रिक्षान बसल्यार ते घुंवोन हाडून थंयच सोडटा. तांकां ती संवय आसा, तांकां खबर आसा. कितें सांगता हो मिनिस्टर स्टेटमेंट करता आपण हे करतलो ते करतलो. प्रोवोक करनाका. गोंयान जर गँगस्टर बी जावपाचें आहा जाल्यार तूं हे प्रोवोक करता. ह्या भुरग्यांक, शिकलेल्या भुरग्यांक हे ऑन रिकॉर्ड आनी हांव सारकें इंटिमेशन दिता की हे फुडें अशें जातलें म्हणून. कित्याक जेन्ना ब्रिक्स जालें, लुसिफर जालें, आतां फाटीं इलेक्शन जालीं आनी जायते व्हडले इव्हेंट जाले, सगळे बडे तेमी टॅक्सी भायर हाडले. सो आम हितू इन्वेस्टमेंट कोण गाडी, हितू इन्स्टॉलमेंट हारी कोण, आम तो बिझनस ना जाले हे सगळे कोण केसो फायदा. ओला उबर 5 वर्स पयलीं जर गोंयांत आयिल्ली जाल्यार टुडे इतलोय लोक जो आज आहा आमगेलो टॅक्सी ड्रायव्हर, पयले सद्यार आज जाम आसताले आशिल्ले. 50% आज बँकरप्ट जाता आशिल्ले. लज ताका ही इज नॉट एबल टू सॉल्व टॅक्सी इश्यू आनी परत ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तोच जाता. क्रायम ब्रांचीचो आदलो SP महेश गांवकाराचें नांव वापरून एकल्या बिझनेसमॅनाक 1 लाखाची तोपी. क्रायम ब्रांचीन FIR केला. 7822835357 मोबायल नंबरा वयल्यान फोन करपी व्यक्ती आड केस. क्रायम ब्रांच फुडली चवकशी करता. सायबर क्रायमाच्यो केसी सध्या वाडटात. फेक ID, फेक नांवां घेवन लोकांक लुटपाचे प्रकार वाडल्यात. नॅशनल गेम्सांचे तयारीक 5 म्हयने तरी लागतले. चडशें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार असलें तरी पावसांत तें रिवायव करूंक कळाव जातलो म्हणून खेळा मंत्री गोविंद सांगता. तशें खंय इंडियन ऑलिंपीक संघटनेक कळीत केलां. 6 ते 16 सप्टेंबर मजगतीं गोंयांत नॅशनल गेम्स करूंक शकता काय म्हूण खंय संघटनेन गोंय सरकाराक विचारिल्लें. ऑलिंपीक एसोसिएशन बरेचशे फावटी आमकां आज कम्युनिकेशन्स केल्ले आसात. दे हॅव ऑल्सो आमकां तांच्यांनी पत्रूय बरयल्लें आसात की सप्टेंबर 6 त्या 16 तारीख म्हणल्यार तुमी नॅशनल गेम्साचें आयोजन करपाक शकता का कितें. नॅशनल गेम्साच्या तयारी करपा खातीर आमकां नोव्हेंबर ते डिसेंबर लागतलोच. आमी तांकां बरयलेलें आसात की आमकां 5 म्हयन्याचो ब्रिथींग टायम दिवचो आनी सद्या पावसाचो वेळ आसल्या कारणान इट वील बी व्हेरी डिफिकल्ट अस टू रिवायव द एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर. हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर तशे बरेचशे आमच्या जाग्यार आसात आनी ह्या 3-4 म्हयन्यां तर हांवें बरेचशे स्पीड अप करून खूब लागीं हाडिल्ले आसात. अंडर 17 वुमन्स फिफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जाता आनी त्या संदर्भान 9th ऑक्टोबर टू 31st ऑक्टोबर तोय आमचो शेड्यूल इतलो जॅम पॅक आसा. 15th ऑगस्ट वी आर एबल टू प्लेस दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इन प्लेस की डिसेंबर म्हळ्यार वी आर रेडी. गोंयांतूय खेळगड्यांक सरकारी जॉबांनी 2% आरक्षण मागपाची तयारी. काल मणिपूर सारकेल्या राज्यांत 10% रिजर्वेशन आमच्या स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी खातीर दितात. बाकीचे कडेन 3%, 2%. बट माझो डिमांड आसा की गोंय स्टेटी कडेन इट इज अ पर्टेन टू द गोवा स्टेट दॅट 2% रिजर्वेशन हॅज टू बी केप्ट फॉर द स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी हू हॅज एक्सेल्ड एट द नॅशनल ऑर द इंटरनॅशनल लेवल. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर. आपल्याक जाय तशें झोन बदलून कितल्योश्योच बेकायदेशीर गजाली घडल्यात. त्यो जाग्यार घालूंक मंत्री विश्वजीत वावुरता आसत जाल्यार चूक कांयच ना. वास्कोचो आमदार दाजीचो विश्वजिताचे ODP एक्शनीक तेंको. आदले मुरगांव पिडयेंतल्यो खुबश्यो बेकायदेशीर गजाली खंय मंत्र्याच्या कानार घाल्यात. कळाव लागलो तरी नवी मुरगांव पिडये खंय वेवस्थीत जातली. टेकन बाय ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हाका दिसता सगळ्यांनी एप्रिशिएट करपा जाय. कित्याक जे पळय इल्लिगल जाल्या दोंगराचे दोंगर चेंज करून सेटलमेंट झोन केल्या, C1, 2-1 झोन केल्या, हे म्हाका दिसता खंय तरी सपोज इल्लिगॅलिटी कर्टेल करपाक मिनिस्टर आज डिसिजन घेता जाल्यार म्हाका वी शूड ऑल एप्रिशिएट. आज खंय तरी गोंय राखपा खातीर सपोज आमची शेतां बातां राखपा खातीर सपोज मिनिस्टर फुडें सरला, म्हाका दिसता दीस इज अ वेलकम डिसिजन. वी शूड ऑल सपोर्ट द मिनिस्टर रिगार्डींग कर्टेलिंग ऑफ पावर्स ऑफ SGPDA. म्हाका सांगून दिसता की आमी सगळे समाज सेवेन आसा, आमकां लोकांचो इंट्रस्ट फर्स्ट आसा. सो वेदर पावर्स आर वीथ मी ऑर नॉट वीथ मी, एज लॉंग एज लोकांचे प्रॉब्लेम्स तांचे ग्रिवन्सीस एड्रेस जाता जाल्यार म्हाका इट इज फायन. म्हाका तेजेर कांयच प्रॉब्लेम ना. सो
वी आर ऑल हॅपी वॉट डिसिजन्स मिनिस्टर इज टेकिंग आणि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवन्स. सो आय थिंक सो वी शूड ऑल स्टँड बिहाइंड इट. वेगवेगळ्यो स्किल्स आसत जाल्यार ताचो केन्ना उपेग जायत सांगू नजो. सांखळे पद्मिनी फावंडेशना वतीन गुणेस्त भुरग्यांचो भोवमान करतना मुख्यमंत्री उलयलो. सरकारी जॉबांनी मर्यादा आसता, बाकीच्या जॉबांनी ना. एका LDC पोस्टाक 10,000 अर्ज येतात, स्टेनो खातीर 20-25च. हाचे वेल्यान खंय स्किलिंगाचो वाव कळटा. सांखळे पद्मिनी फावंडेशनान गुणेस्त भुरग्यांचो भोवमान केलो. स्किल्स आसप कितल्यो म्हत्वाच्यो ताचेर मुख्यमंत्री उलयलो. सरकारी जॉबांची मर्यादाय सांगली. ग्रॅज्युएट जाल्लो सुद्दां भुरगो LDC काम मेळना जाल्यार आमकां पिवनाची नोकरी सुद्दां खूब जाली म्हणटा, बट ती गव्हर्मेंटान मेळोंक जाय. पण गव्हर्मेंटान रेस्ट्रिक्शन्स आसा, लिमिटेशन्स आसा. गव्हर्मेंटांतलो एखादो भुरगो जर LDC म्हणून लागलो जाल्यार तेजी पे स्केल खंय तरी 25,000 सुरू जातली. पण तो चडांत चड वचून एक 30-40,000 वयतलो. पण एखादो हॉस्पिटलरी सेक्टरांत भुरगो जे आपल्या करियराची सुरवात एक 20 ते 22,000 जरी करता आसत जाल्यार तेजी लिमीट कोणूच दवरूंक शकना. तो 80 ते 90,000 बी पर मंथ अर्न करपाक शकता. इट डिपेंड्स अपॉन हिम. तबले पेटी शिकिल्ल्यांक म्युझिक टीचर म्हणून परमनंट जॉब कशे मेळ्ळे ताचेरूय मुख्यमंत्री उलयलो. डिप्लोमा कंप्लीट केले, ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केले आणि जेन्ना स्कुलान एकदम आयलें की म्युझिक टीचर जाय, तुवें तबला वाजयता मरे तूं चल, तूं पेटी वाजयता मरे तूं चल. कोणी 6 म्हयन्याचे कोर्सीस केले. एक्चुअली तांकां टीचर म्हणून घेतले. पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर 10,000 रुपयाचेर कामाक आशिल्ले, बट ते आज टिचर्स सॅलरी घेता. सगळे परमनंट टीचर जाले. कोणी विचारूय करूंक नाशिल्लो की अशी ऑपॉर्च्युनिटी तांकां म्युझिक शिकतो 10वी 12वी जावन फक्त म्हणजे तबले पेटी वचून शिकताले. अशी ऑपॉर्च्युनिटी केन्ना येईल हें सांगूं नजो. LDCक जायरात आयल्यार गिट्ट्यो. स्टेनो सारकेल्या स्किल जॉबाक मात खंय मोजकेच अर्ज. एक LDCची जर एडवर्टायजमेंट येत जाल्यार ताका 10,000 एप्लिकेशन आसता, बट जर स्टेनोग्राफीचे एप्लिकेशन येत जाल्यार ताका फक्त 25 एप्लिकेशन आसता. इट इज 1:25 आणि फॉर LDC इट इज 1:10,000. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.